गावडे हे आडनाव आशिल्ल्यान तो जातीवाचक उच्चार जावपाक शकना। उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयान दिल्ले केशीचो निकाल हायकोर्टानूय कायम दवरला। दोगा नंडा आड एका भावजयेन घातिल्ल्या केशीत हायकोर्टाचो हो निकाल आयला। गोंयान गावडे हे आडनावाचे लोक खूप आसात। चडशे गावडे आडनावाचे लोक हे गोंयान एसटी मध्ये येतात। हे गावडे आडनावाचे बारीक समाजाच्या लोकांक उचेले जातीचे लोक आडनावा वयल्यान हिणयतात। हाच्यो खूबश्यो कागाळी हाचे पयलीं आयल्यात आनी अजूनय येतात। अशें म्हणटात की नाण्याक दोन बाजू असतात। तेच न्यायाप्रमाण हे गजाली कडेन आमी दोन पद्धतीन पळोवपाक शकतात। आता एका प्रकरणात उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाचो निकाल कायम दवरतना उच्च न्यायालयान गावडे हे आडनाव आशिल्ल्यान गावडे म्हणून उलो मारलो वा गावडे म्हटले म्हणून तो जातीवाचक उच्चार जावपाक शकना अशें स्पश्ट केला। 2020 वर्सा भावजयेन आपल्याक गावडे म्हटले म्हणून फोंडे पुलिशेंत आपल्या दोन नंडा आड कागाळ केल्ली। हे कागाळे वेल्यान पुलिशेन ते दोन नंदा आड अनुसूचित जाती आनी जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केल्लो। हे प्रकरणात फोंडे पुलिशेन उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्ले। हे आरोपपत्राचेर जाल्ले सुनावणे उपरांत जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान भावजय आनी नंडा मदलो वाद हो कौटुंबिक वाद म्हणून निरीक्षण नोंदयल्ले। हे निरीक्षण नोंदयतना पुलीस तपासांतल्या त्रुटींचेर जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान बोट दवरिल्ले। कागाळ केल्ले भावजयचे मावडेचे नाव हे गावडे आशिल्ले। गावडे हे आडनाव आशिल्ल्यान तो जातीवाचक उच्चार जावंक शकना असो निवाडो उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान दिल्लो। जिल्लो सत्र न्यायालयाच्या आदेशाचेर पुनर्विचार करचो म्हणून कागाळदार भावजयन उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली। मात उच्च न्यायालयानूय जिल्लो न्यायालयाचो निकाल कायम दवरीत गावडे हे आडनाव आशिल्ल्यान तो जातीवाचक उच्चार जावपाक शकना असो निवाडो दिलो। उच्च न्यायालयान खंयचेच दंडाविशीं दोगांय नंडांक दोषमुक्त थारायली। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण आता गावडे आडनावाच्या मनशाक बरे भशेन गावडे म्हणून उलो मारलो जाल्यार तो जातीवाचक उच्चार जावपाक शकना हाचेर आता कायदेशीर शिक्कामोर्तब। मात हाचो गैरफायदो घेवन गावडे आडनावाच्या मनशाक ताचे जाती वयल्यान हिणोवपाक जर कोणी गावडो वा गावडो बिवडो अशें संबोधलो जाल्यार तो निश्चितच तो जातीवाचक उच्चार थारतलो हातूंत दुबाव ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।